पोगो बिल आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल आसा, ते आम्ही यांच्याकडे दिले, ते पासून त्यांच्यानी पास करूंक ना आमचे रायट राखपाक. आम्ही सांगले आमचे बिल पास करा. आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पॉलिटिकल पार्टी जावपाक ना, पॉलिटिक्सान येवपाची कसलीच उमेद नासली. आमकां आमचे लायफ सुशागाद जगपाक जाय आसलें. आमच्या फॅमिली वांगडा, आमच्या फ्रेंड्सां वांगडा सुशागाद जगपाक जाय आसलें. आमकां डेली मिटिंगेक भोंवचें पडटा, आमच्या भुरग्यांचेर केसी पडटा, आमचे भुरगे आपलो टायम वेस्ट करून, आपले पेट्रोल घालून, आपले पयशे स्पेंड करून आयज रेव्होल्युशन चालू केला, क्रांती घडयतात, गांवांत वयतात, मिटिंगेक येतात. रिजन इतलेंच, ह्या सरकारान जे आमकां दिवपाक जाय आसलें ते दिवंक ना. आमचे सादे पोगो बिल यांच्याकडे दिले, ते डिस्कस पासून करिना, पूण व्हडले डिस्कस करता. आमची नेम चेंज अमेंडमेंट यांच्याकडे दिले, ते पासून करूंक ना. सो आतां एकूच ऑप्शन आमच्याकडे उरलेलें, ते म्हणजे पॉलिटिक्सान एंट्री करपाची. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स ऑफिशियल डिक्लेअर करता. आयच्या दिसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स ऑफिशियल डिक्लेअर करता की आम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिक्सान एंट्री करता म्हणून. वी आर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स. हेचो मिनिंग हे न्हू की आमी क्रांती सोडटले ना, चळवळ सोडटले ना, जाल्यार आमी रेव्होल्युशनरी जो आमचो मोड आसा तो बंद करतले. आमी रेव्होल्युशनरीच आसतले, आमी रेव्होल्युशनरीच उरतले आनी आमी रेव्होल्युशनरी जशे काम करता तशेंच काम करतले. एक्चुअली जो पॉलिटिशियन आसा तो रेव्होल्युशनरी म्हणूनच काम करपाक जाय. कित्याक तेका निवडून हाडटात आमी रेव्होल्युशन करपाक, क्रांती करपाक, आनी जे राज्य आसा, जी तेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, जो गांव आसा पळय, तो गांव तेणे फुडें व्हरपाक. जर इनजस्टीस जाता जाल्यार लोकांक जस्टीस दिवपाक, हे करपाक लागून इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह असता. पूण तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह डिक्टेटर जाला, राजा जाला, आणि तेणी असेंब्ली ही तेची एक फॅक्टरी, पंचायत म्हटल्यार एक तेची इंडस्ट्री करून दवरलेली आसा. ती फॅक्टरी, ती इंडस्ट्री गोंयकारांक लागून आसा. ते जर कितें आसा, असेंब्ली आसा, पंचायत आसा, हे गोंयकारांक न्याय दिवपाक लागून आसा, गोंयकारांक लागून काम करपाक लागून आसा. तेका लागून आमी डिसायड केले की आमी पॉलिटिक्सान देंवतले आनी 2022 जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनाक आमी 40 कॅन्डिडेट घालतले. एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कॅन्डिडेट आसतलो. रिजन इतलेंच, जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन प्राऊड गोंयकार आसा, नीज गोंयकार आसा, ते प्रत्येक गोंयकाराक रायट मेळपाक जाय आरजीच्या नाजाल्यार त्याच्या कॅन्डिडेटाक वोट घालपाक. आता जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान देंवतले तेन्ना, आनी जेन्ना आमी आतां देंवला तेन्ना तुमची सगळ्यांची, एव्हरी गोंयकाराक लायक मायंडेड जो गोंयकार आसा तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडटा. तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवलाचेर पावता. जे आमी म्हणटा रेव्होल्युशन नेक्स्ट लेवल, तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवलाचेर पावता. आयज तेणी रिस्पॉन्सिबल गोंयकार म्हणून वावरपाक जाय. ते गोंयकारान हे इलेक्शन आपले इलेक्शन म्हणून लढपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे इलेक्शन न्हय, स्वताचे इलेक्शन, आनी हे इलेक्शन एक्झिस्टन्साचे इलेक्शन आसतले, एक्झिस्टन्स ऑफ गोवन्स इन गोवा. हे रेव्होल्युशन, हे जे इलेक्शन आसा हे रेव्होल्युशन आसतले, नेक्स्ट लेवल रेव्होल्युशन आसतले, आनी हे इलेक्शन गोंयकार जिखतले. आमकां गॅरंटी आसा की जे नेक्स्ट इलेक्शन जातले 2022 तेतून गोंयकारांक जाय, गोंयकारांक जो पॉलिसी करतलो तो सरकार येतलो. जो सरकार गोंयकारांक लागून काम करतलो, गोंयकारांक लागून अमेंडमेंट्स हाडटलो, गोंयकारांक लागून एम्पॉवरमेंटाचे काम करतलो, गोंयचे आमचे जे टुरिझम आसा, गोंयचे जे आमचे हेरिटेज आसा, कल्चर आसा, $8801000011. Please note of miss call number 8801000011. या मिस कॉल नंबराचेर तुम्ही मिस कॉल दिवचो. तुमचो नंबर आमच्याकडे येतलो. थोड्या दिसांनी आमचे भुरगे तुमकां कॉल करतले. तुमकां आमचे मेंबरशिप, ऑफिशियल मेंबरशिप तुमचे सिस्टमान घालून मेंबरशिप करून घेतले. पूण आमकां मॅक्झिमम नंबर जाय, मॅक्झिमम मिस कॉल जाय, मॅक्झिमम गोंयकार हे क्रांतीन एक्टिव्ह पार्टिसिपेट जाल्ले जाय. प्लीज नोट, आमकां एक्टिव्ह, तुमचे एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन जाय.
जर तुम्ही पार्टिसिपेशन एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन दिना जाल्यार आमकां काम करपाक डिफिकल्टी जातले, आमकां इलेक्शन जिखपाक डिफिकल्ट जातले. जर आमी सगळ्यांनी आपलो रोल जर प्ले केलो जाल्यार 100% आमी इलेक्शन जिखतात. आनी आतां ज्या रितीन भुरगे काम करीत आसा आमकां गॅरंटी आसा की आमी इलेक्शन जिखतले. कित्याक गोंयच्या एव्हरी विलेज, एव्हरी वॉर्डान रेव्होल्युशनरी गोंयचे मेंबर आसा. आज बीजेपी पासून 40 कॅन्डिडेट घालपाक 100 फावटी जिंकता, गोवा फॉरवर्ड पासून जिंकता, काँग्रेस पासून जिंकता, पण आमकां भंय दिसना. कित्याक सेल्फलेस क्रांतिकारी गोंयकार रेव्होल्युशनरी गोवान गोंयच्या एव्हरी वॉर्डान, एव्हरी पंचायतीन, एव्हरी गांवान आसात. आनी आमकां गॅरंटी आसा की हे भुरगे जे क्रांतिकारी गोंयकार आसा ते इलेक्शनाक मरण काम करतले. 1 वर्स उरला, जे त्रास आसा आमकां ते त्रास सगळे काबार जातले. रोकडीच आमची आतां आमचे सगळो फुल डेटाबेस रेडी आसा, आमचे पॅम्पलेट्स रेडी आसा, आमचे सगळे रेडी आसा. रोकडेच आमचे जे क्रांतिकारी गोंयकार जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा, आमी तांकां कार्यकर्ता म्हणना, हेच्या भाशेन आमी तांकां वर्कर्सूय म्हणना. जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ते तुमच्या दारार येतले, तुमकां पोगो बील एक्सप्लेन करतले, रेव्होल्युशनरी गोंस कितें ते एक्सप्लेन करतले. आनी तुमकां जर दिसता तुमी ह्या क्रांतीन जॉयन जावपाक जाय, तुमी तुमकां एक फॉर्म दितले, ते ई फॉर्म तुमी भरचे. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट तुमच्या कडेन मागता, जेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरी तुमच्या दारार येतले तुमकां सांगपाक डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक, तेन्ना तुमकां कितें जाय ते तुमी ताका सांगचे. हे केन्नाच जावंक ना हेच्या पयलीं. तुमकां कितें दिसता गोंयांत कितें आसपाक जाय, कितें नाका, तुमच्या गांवांत कितें प्रॉब्लेम आसा, तुमच्या वाड्याचेर कितें प्रॉब्लेम आसा, आमकां सगळें कळपाक जाय. कित्याक सायमल्टेनियसली डोर टू डोर कॅम्पेनिंगान आमचो मॅनिफेस्टो मेकिंग चालू जातलो. आमी गोंया खातीर एक स्ट्रॉंग विजन डॉक्युमेंट रेडी करता. ते विजन डॉक्युमेंटाक लागून आमचे मिटिंग्स आसतले, आमचे कॉन्क्लेव्स आसतले, आमचे फोन कॉलिंग आसतले, आमचे सोशल मिडिया कॅम्पेनिंग आसतली, डिफरंट लेवलाची कॅम्पेनिंग चलतली. आमचो गोंयचो विजन डॉक्युमेंट रेडी करपाक, जे आमी लेट्स रिबिल्ड गोवाच्या अंडर आमी हो विजन डॉक्युमेंट करतले. सीएमओय विजन डॉक्युमेंटाची गजाल सांगता, पूण तो विजन डॉक्युमेंट कोण करतलो त्याचो? जसो टुरिझम पॉलिसी स्पेनान बसलेले कंपनीन केल्ली आसा, तसो असो विजन डॉक्युमेंट करपाक तो कोणाक तरी 10 करोड ना 20 करोड काडून दितलो आनी तेका सांगतलो गोंयचो विजन डॉक्युमेंट प्रिंट कर आनी आपणाक धाडून दी. आनी आपूण आनी आपलो तो सदानंद तानावडे नाल्यार आनी कोण रावतात आनी अशें धरून लॉन्च करता गोंयचो विजन डॉक्युमेंट. आमचो विजन डॉक्युमेंट असो नासतलो. आमचो मॅनिफेस्टो 2 पेजींचो नासतलो. आमचो मॅनिफेस्टो एक विजन डॉक्युमेंट, प्रॉपर विजन डॉक्युमेंट आसतलो. आनी तो विजन डॉक्युमेंट करपाक हांव तुमकां सगळे गोंयकारांक अपील करता, जे एक्सपर्ट्स आसा, स्पेशली रिटायर्ड ऑफिसर्स आसा, जे एनजीओज आसा, एक्टिविस्ट आसा, जे डिफरंट फिल्डान काम करता, कोण बायलांच्या सेफ्टीक लागून काम करता, कोण एनवायरमेंटाक लागून काम करता, कोण भुरग्यांक लागून काम करता, कोण टेक्नॉलॉजीक लागून काम करता, कोण हेल्थ केअराक लागून काम करता, सगळ्यांक हांव अपील करता की प्लीज तुम्ही आमकां गोंय रिबिल्ड करपाक जे आमी विजन डॉक्युमेंट करतले, तो विजन डॉक्युमेंट करपाक तुमची हेल्प आमकां जाय. आनी ती हेल्प तुम्ही करची. ही जी तुम्ही हेल्प करते त्याचो व्हॅल्यू चड व्हडलो आसा. कित्याक हो विजन डॉक्युमेंट गोंयचो जो फ्युचर आसा तो डिसायड करतलो. गोंयची जे एक्झिस्टन्स आसा, गोंयकारांचे जे एक्झिस्टन्स गोंयान आहा पळय ते डिसायड करतले. सो सगळ्यांक अपील करता तेंच्यांनी प्लीज जॉईन जावचे आनी सगळ्या गोंयकारांनी हो नंबर प्लीज नोट करचो आनी मिस कॉल आमकां दिवचो. नेक्स्ट आमचो एक व्हॉट्सएप नंबर आसा. तुमकां कितें इश्यूज आसा, तुमकां कितें आमकां धाडपाक जाय ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सएप करपाक शकता. 7038887702. प्लीज नोट हो व्हॉट्सएप नंबर. तुमच्या सगळ्यांच्या मोबायलान हो व्हॉट्सएप नंबर तुम्ही सेव्ह करून दवरपाचो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स व्हॉट्सएप नंबर म्हणून आरजी व्हॉट्सएप म्हणून प्लीज सेव्ह करून दवरा. नंबर आसा 7038887702. परतो एकदा रिपीट करता 70. कित्याक खूप इम्पॉर्टंट नंबर आसा. फाल्यां तुमकां आमकां कितें सांगपाक जाय, एवरी टायम कॉल जातले, कॉल घेतले केन्ना डिफिकल्ट जाता. सो प्लीज ह्या नंबराचेर तुम्ही व्हॉट्सएप करचे. आमचे भुरगे आसा ते नोट करून घेतले आनी प्रॉब्लेम कितें तो आमच्या मेरेन पावता. 7038887702. सो आयज जी आमची पॉलिटिकल एंट्री आमी डिक्लेअर केल्ली आसा. आयज तुमकां सांगपाक सोदता आमी जी पॉलिटिकल पार्टी करपाक जे रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, जी फायल रेडी करपाक जाय, जी फायल कॉन्स्टिट्यूशन सगळे रेडी जाल्ले आसा आनी ते घेवन आमी दिल्ली वयतले. आतां ह्या विकान दिल्ली वयतले, ते इलेक्शन कमिशनाक सबमीट करतले आनी विदिन द टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 4 to 5 months म्हणटा, मॅक्सिमम 4-5 months हेच्या भितर पॉलिटिकल पार्टीचे रजिस्ट्रेशन आहा पळय ते रजिस्ट्रेशन जातले.
पूण आमकां जें काम चालू करपाक जाय तें काम आतांच चालू जावपाक जाय. तें ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. अशें न्हू की आमी पॉलिटिक्सान वयता म्हणून काम चालू. आमी तीन आतां ऑलमोस्ट मार्चान आमकां 4 वर्सां जाता. ऑलमोस्ट 4 इयर्स आमी काम करता. डिफरंट सेक्टरात आमच्या एग्रीकल्चर सेक्टरान काम चालू आसा. धंदेकारांचे हेचेर काम चालू. आमचे जॉब्स आसा. आमचे मतदार इलेक्शन कार्ड कॅन्सलेशन जे मायग्रंट इलिगल वोटिंग कार्ड आसा ती कॅन्सलेशनाची मॅसिव्ह कॅम्पेन चालू आसा. ती कॅम्पेनूय आमी डिफरंट लेवलाचेर व्हरतले. कित्याक न्यू रोल आतां येयल्लो आसा. सो न्यू रोल घेवन आमकां परते एकदा ते स्टडी करून तेचेर आमकां सगळो डेटा काढून परत एकदा ते कॅन्सलेशनाक घालपाक जाय. ते घालतले. सो तुमचे जे पार्टिसिपेशन आहा तुमचे जे इन्वॉल्वमेंट आसा पळय ते चडान चड गरजेचे आसा. सो प्लीज तुम्ही घरा बसून फक्त पळोव नाका. जर तुमकां दिसता हो सरकार तुमचो सरकार आमचो सगळ्यांचो सरकार येवपाक जाय, गोंय परते रिबिल्ड जावपाक जाय, तुमचे सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन आमकां जाय. आनी म्हाका गॅरंटी आसा की तुम्ही रावल्ले आनी तुम्ही सगळे जाण पार्टिसिपेट जातले. आमचे फेसबुक पेजीस जे आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, आमची गोंयचो पात्रांव जो न्यूज चॅनल आसा, प्लीज तुम्ही तो लायक करचो, शेअर करचो. चडान चड तुम्ही ते शेअर करचे. आनी हांव स्पेशल थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे जे मिडियाचे भाव आयज हांगा येयल्ले आसा तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता की तेंच्या माध्यमांतल्यान आमची जी रीच आसा ती रीच चड वाडलेली आसा. विदाउट युअर सपोर्ट आमी त्या लेवलाचेर पावचे ना. सो तुमचोय आमकां सपोर्ट जाय. जो तुमचो सपोर्ट तुम्ही आता आमकां दीत आसा तसोच सपोर्ट आमी एक्सपेक्ट करता की तो इलेक्शन मेरेन असोच उरतलो. गोंयांक लागून उरतलो, आमकां लागून न्हू. गोंयांक लागून, तुमकां लागून, तुमच्या भुरग्यांक लागून, तुमच्या फॅमिलीक लागून. सो मिडियाकूय थँक्यू म्हणटा तेंच्यांनी जे आमी तांकां इन्विटेशन धाडलें ते येयले. हांगा तेंच्यांनी लायव्ह कव्हरेज केली, रिपोर्ट्स करतले. प्रेस मिडिया आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे व्ह्युअर्स आसा जे पळयतात तांकां हांव थँक्यू म्हणचो ना, पूण तांकां एकूच सांगता की तुमी रिस्पॉन्सिबल गोंयकार म्हणून वागपाक जाय. आमी सगळ्यांनी युनायट जावपाक जाय. युनायट डजंट मीन कोण रॉटन आसा जेका गोंयचे कांयच पडलेले ना तो फक्त आमकां सकयल देंवोवपाक आहा तेका घेवन युनायट जावपाक. युनायट जातले आमी फक्त लायक मायंडेड सेल्फलेस गोंयकार जो आसा तेका स्वताचे पडलेले ना, जेका गोंयचे पडला, जेका पडला गोंयान आमी कशी क्रांती घडयतले आनी गोंय कशें साल्वार करतले ते गोंयकारांक सगळ्यांक घेवन आमी वांगडा घेवन आमी फुडें या, गोंय घडोवया आणि आमचे जे गोंय आणि गोंयकार आसा पळय ते साल्वार करया. लेट्स रेव्होल्युशन, लेट्स रिबिल्ड गोवा. उजो देव बरें करूं. तुमची आता ही मेंबरशिप ड्रायव्ह हे मिस कॉल आहा पळय, सो तुम्ही प्रॅक्टिकली अशे सदस्य करचे ना तुमचे किंवा हे ना दोनूय जातले आमचे. पहिले म्हटल्यार आमचो मिस कॉल नंबराचेर आमकां मिस कॉल डेटा येतलो. सेकंड आमची डोर टू डोर कॅम्पेन जातली. म्हणजे गोंयच्या एव्हरी गोंयकाराच्या घरान आमचे पॅम्पलेट्स घेवन आमचे रेव्होल्युशनरीज वयतले. तेन्ना पासून जर कोणाक मेंबरशिप करपाक जाय मिस कॉलाचेर सांगना जर ताका कन्विन्स जावपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आनी आमची आयडियोलॉजी कितें हें कळोन जाल्यार ती त्या भाशेची आमची गुगल फॉर्माचेर मेंबरशिप ड्रायव्ह जातली. आणि समजा कोण मायग्रंट मेंबर जावपाक सोदता जाल्यार तो लिगली हांगा आहा तो कितें म्हणटा जर कोण मायग्रंट आहा जो लिगली हांगा रावता धंदो करता तेका अलाव तुम्ही ना. आमचे जे मेंबरशिप आसा पळय आमची जी मेंबरशिप आहा ती फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक आहा. पूण जो कोण लिगली रावता तर कितलेशेच आमकां ते दीस तुमकां एक इन्सिडंट सांगता, सिंपल इन्सिडंट. आमकां जुवारी नगरा वयलो एकटो टॅक्सी ड्रायव्हर मेळ्ळो. तो पयलो आमकां आमी एका हॉटेलार रावले चाय तेन्ना तो आपल्या टुरिस्टाक आपलो जो पॅसेंजर आसलो कितें तरी घेवन येयल्लो. सो तेणे आमकां ड्रायव्हर सांगता आपूण 30 वर्सां जालीं हांगा रावता पूण आपूण रेव्होल्युशनरी गोवन फॉलो करता. तुमी कितें करता पळय ते सारकें करता. तशेंच आमच्या स्टेटीनूय आमकां करपाक जाय आसलें जे तुमी करता ते. आमच्या स्टेटीनूय आमकां खंय ना खंय तरी जॉब दिवना काय ना म्हणून आमी हांगा पावले. जर तुमी ते करपाक जर पॉसिबल तुमच्या कडेन जालें जाल्यार तुमच्या लोकांक रायट्स मेळटले आनी ते प्रत्येक स्टेटीन करपाक जाय. सो अशें न्हू की मायग्रंट आमकां सपोर्ट करिना, पूण फक्त तांकां आमी मेंबरशीप घेयना. तांकां म्हाका दिसना जो कोण जेका खरें पडला तो मेंबर जावपाक सोदतलो म्हणून तो आमकां डिफरंट वेन्स आमकां हेल्प करीत रावतलो. आमकां सुद्दां आतां कितलेशेच थोडे एक्सपर्ट्स आसा गोंयच्यान आनी गोंयच्या भायल्यान पासून जे मायग्रंट आसा पळय ते आमकां जे रिटायर्ड ऑफिसर जाल्यार कोण आहा पळय ते आमकां खंय ना खंय तरी इनपुट्स दीत आसता की हे इनपुट्स तुमी घालचे गोंयांक लागून. आनी जे गोंयांक लागून कोणूय आमकां बरे इनपुट दितलो ते सगळे आमी वेलकम करते. फक्त तो मेंबर जावपाक शकना. किती क्रायटेरिया किती आसतली मेंबर जावपाक? आमची जी मेंबरशिपाची क्रायटेरिया ती म्हटल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसपाक जाय पयली म्हटल्यार सगळ्यात इम्पॉर्टंट ती. सो कोण आमी जेन्ना आमच्या कडेन मिस कॉल येतले जेन्ना आमी तांकां कॉल करतले आमी ते व्हेरीफाय करतले की वोटिंग कार्ड व्हेरीफाय ते वोटिंग नंबर तो आसतलो. वयल्यान आमी भुरग्यां कडेन आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाज्या वाड्यार कोण मेंबर जालो जाल्यार हांव कन्फर्म करतलो की आमचे जे भुरगे आसतले रेव्होल्युशनरी जे आसतले वाड्यार ते कन्फर्म करतले की हो भुरगो बाबा सेटल जाला आतां लेटेस्ट गोंयान येयला काय तो पयलींच्यान तेजी फॅमिली तीच गोंयकार आसा ती.
वोटिंग कार्ड सगळ्यांकच ना तेच सांगता वोटिंग कार्ड येयले की मागीर आमचो जो ग्राउंड हे चेकअप जावपाक जाय म्हणजे ग्राउंड कन्फर्मेशन जावपाक जाय ते आमचे जे रेव्होल्युशन तेच सांगता पळय म्हाज्या वाड्यार कोण रावला जाल्यार हांव सांगतलो की बाबा हो मनीस गोंयान आमच्या वाड्यार आतां येयला काय तो पयलींच्यान तेजी फॅमिली आसा तर तें कन्फर्मेशन जातलें समज कोण दुसरे पार्टीचो जॉईन जावपाक सोदता आमकां पळय कोणूच पोटांतल्यान जेन्ना जल्माक येयला तेन्ना खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी जशें तुमी पळयलां हांगा की आमदार जर ते पॉलिटिकल पार्टीचो जाग्यार कार्य करता तर केन्नाच जावचो ना सो कोणायकूच जर आपले गळ्यांतले पट्टे काडून रेव्होल्युशनरी गोंयांत येवपाक जाय जर तेका आपल्या स्वताच्या पार्टीन येवपाक जाय गोंय रिबिल्ड करपाक जाय तेका हातभार लावपाक जाय प्लीज तेणी ह्या पॉलिटिकल पार्टीन नाजाल्यार रेव्होल्युशनरी गोंयांत जॉईन जावचो सो आमकां अशें ना की तो खंयच्या पूण फक्त एकूच आमी जेन्ना टिकेट दितले तेन्ना आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कॅन्डिडेट असले नाजाल्यार इलेक्शन लढयल्ले पळय तांकां आमी टिकेट दिवपाचें ना ओके एक दिसत साहेब तुम्ही आता इलेक्शनाक तुम्ही देवल्यात आता सपोज गव्हर्नमेंट इतले हिस्ट्री पयले की आमी की केन्नाच मेजॉरिटी येवंक ना सोडून 2012 तर तुमचो सपोर्ट तो कसो आसतलो बिकॉज यू विल बी जॉयनिंग समबडी ऑर लेटिंग युअर सपोर्ट ना आमी आतां 4 वर्सां रावले तेजेर पॉलिटिकल वचपाक पासून तेन्ना आमी पळयलें की गोंयकार युनायट जायत आसा जशी ही जी क्रांती जाला ही म्हाका दिसना तुमी केन्ना पळयले म्हणून अशे जे मिटिंग्स जातात जो लोक आपले पेट्रोल घालून आपलो टायम काडून मिटिंगेक येता सो हो जो चेंज जाला आमकां गॅरंटी आसा की रेव्होल्युशनरी गोंय 100% मेजॉरिटी काडटली आनी 100% आमी गव्हर्नमेंट फॉर्म करतले सो जे नेगेटिव्ह एस्पेक्ट आहा पळय ते आमी चिंतीत ना पूण एक तुमकां जर क्लॅरिफाय करपाक सोदता आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक ना खंयच्याच इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक आमी सपोर्ट दिवचे ना आनी सपोर्ट करचे ना घेवचे ना आनी दिवचे ना दोनूय सायडीन कित्याक रेव्होल्युशनरी गोंयांची आयडियोलॉजी डिफरंट आसा जर कोणाक दिसता रेव्होल्युशनरी गोंयांत जॉईन जावचे जाल्यार तेंच्यांनी आतांच जॉईन जावचे इलेक्शन जावन आमी कोणाक हात दिवचे ना आनी कोणाचो हात घेवचे ना मनोज आता इलिगल मायग्रंट जे आसा पळय तेंचेर तुम्ही एक्शन घेता फॉलोअप करून तेंचे जे इलिगल आहा ते बंद करता पूण गोंयान अश्यो काय आमी जेंका मायग्रंटूच म्हणपाक शकता आता फॉर एक्झाम्पल आता तूं उदक उडयतना म्हटलें की पावसकार आनी ढवळीकार हेंच्यांनी रस्त्यानी खड्डे काबारूच केले सारखे आसा ते पूण एक राव सारको एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो गोंयान हायवे करता आणि तेणी हायवेची इतली परिस्थिती वायट केल्या काबार केल्या आणि तो एक मायग्रंटूच आमी धरुया बिग शॉट मायग्रंट अशे विषय तुम्ही अशे हेंका मनशाचेर केन्ना तुम्ही हे करतले चळवळ करतले किंवा तेंच्या पर्यंत केन्ना तेंका टार्गेट करतले तुका अशें दिसना की तुमचे हे मातशे चड व्यापक जावपाक जाय कशें कारण राव जो आहा तेणी काबार केल्या सगळे रस्ते सो तेजेर तुमचो फुडें स्टँड कितें आता जे नाव तुवें घेतले आता तेंचेर जर आमी अटॅक करतले जाल्यार पॉलिटिक्साच्या भायर रावन आमी ते करूं शकना कित्याक जो लिगल सपोर्ट जाय जो लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय आनी जो रिसोर्स जाय आमच्या कडेन लिगल तो सध्या आमच्या कडेन ना कित्याक तेंच्या कडेन जर फायट करतले जाल्यार आमकां सुप्रीम कोर्ट लेवल पर्यंत वयचें पडटलें आनी तितलो फंडूय आमच्या कडेन ना तेकाच लागून गोंयचे इश्यूज इतले आसा आनी हे आतां जेन्ना लोक थोडे म्हणटा की आमी फक्त बारीक मायग्रंटांक बारीक मोठो मायग्रंट कोण ना हांगा भेलपुरीवाल्याचो 1 करोडाचे बंगले आसा तुमकां जेन्ना दाखोवपाक शकता भेलपुरीवाल्यान 20-30 लाखाचे प्लॉट घेवन 4 फोंड्या एकटो भाजीवालो आसा फ्रूट वेंडर आहा 8 प्लॉट घेतला एकाच जाग्यार खांडेपारा सो अशें कोण गरीब बिरीब काय ना तेंचे अपियरन्स गरीब आसतले भिकाऱ्याचे काय आसतले पूण तेंच्या कडेन पयसो भरला सो आमी जेन्ना टार्गेट करता तेन्ना आमी कोण करिना जेन्ना आमी सरकाराक सांगले की अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस करपाचें फर्स्ट जेन्ना अपोज करपाक आमी तेन्ना आमचे कॉर्नर मिटींग चालू जाल्ले अर्बनायझेशन मिनींग फूल बिल्डर्स लॉबी तर ते अर्बनायझेशन अपोज करून सिग्नेचर कॅम्पेन पासून गांवांत करपी रेव्होल्युशनरी गोवन फर्स्ट संस्था आसली सो आमकां अशें लागना की व्हडलो कोण बारा आतां सुद्दां आमी जेन्ना रियल इस्टेट दाखयले आतां पासून आमचे 2-3 प्रोजेक्टाचेर आमचे ऑलरेडी आमी आमचे कंप्लेंट्स लेटर घातलेले आसा आनी गांवांत कितलेशाच गांवांनी आमी लेटरां रेजोल्युशन घेतलेले आहा की तेंच्यांनी व्हडल्या बिल्डिंगेक व्हडल्या कन्स्ट्रक्शनाक व्हडल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी परमिशन दिवचें न्हू म्हणून सो हेचो मिनींग इतलोच की आमकां तो व्हडलो नाजाल्यार बारीक असो कोण लागना जो इल्लीगल करता जो मायग्रंट येवन गोंयचे एक्झिस्टन्साचेर हात दवरता तो एवरी मायग्रंट आमच्या खातीर डेंजर आसतलो तेच्या अगेन्स्ट आमी हे करतले अशेंच न्हू फक्त मायग्रंटूच न्हू जो गोंयकार पासून गोंयचे एक्झिस्टन्स नाजाल्यार गोंयच्या जमनीचेर तो गोंयकारांक काबार करूंक सोदता फॉर एक्झाम्पल आमचे जशे एमएलए आसा आनी थोडे लोक आसा तेंचेर पासून आमी कारवाय करपाक आमी फाटीं सरोंक ना हेच्या पयलीं आमी कंप्लेंट केल्ले आसा आनी हे फुडें आमी कंप्लेंट करतले सो पॉलिटिकल सिस्टम आमकां इतल्याक लागून जाय की आमचे इश्यूज इतले मॅसिव्ह आसा इतले आमकां रिबिल्ड गोंय करपाक जाय की एवरी सेक्टरान गोंयची पाड पडलेली आसा एवरी सेक्टरान गोंय सकयल्यान सकयल वचता आनी हे पॉलिटिक्साच्या भायर रावन हे करप शक्य जावपाचें ना
फुडल्या कितल्या दिसांनी तुम्ही ऑफिशियली डिक्लेअर करपाचें म्हणल्यार रजिस्ट्रेशन करपाचें? आता रजिस्ट्रेशन आमची फुडल्या विकान फायल वयतली इलेक्शन कमिशनाक दिल्ली व्हरोन, सो तेंच्या कडल्यान मागीर 1-2 विकान आमकां रिप्लाय येता आनी मागीर ती फायल ती फुडें वयता आनी तेच्या उपरांत आमी मागीर एक 4-5 म्हयने लागता तेका ऑफिशियल डिक्लेरेशन जावपाक, सर्टिफिकेट मेळपाक. सो विदिन 4 to 5 months आमची जी सर्टिफिकेट येतली. पूण जे काम चालू जावपाक जाय ते काम फाल्यांच्यान चालू जातलें. म्हणून तुम्ही आता पार्टी डिक्लेअर केलं ऑफिशियली, म्हणजे आता तुम्ही म्युन्सिपालिटी इलेक्शन फर्स्ट येतात तेजेर कितें करता तुम्ही? ना इलेक्शन आमी आता पॉलिटिकल पार्टी सध्या मेन म्हणल्यार इलेक्शन म्युन्सिपालिटी जाता ते पार्टी लायन्साचेर जायना. सो कोणूय कॅन्डिडेट बरो कॅन्डिडेट आसतलो आमी भुरग्यांक सांगलेले आसा एज अ आरजी रेव्होल्युशनरी कॉज म्हणून आमी कोणाक सपोर्ट करचे ना. पूण जर एक कॅन्डिडेट बरो आसा, क्लीन आसा, गांवाक लागून वावरता जाल्यार त्या कॅन्डिडेटाक आमी भुरग्यांक सांगलेले की त्या कॅन्डिडेटाक एज अ विलेज युनिट तुमी तांकां सपोर्ट करचो, ताका फुडें काडचो आनी जो कोण करप आहा ताका सकयल देंवोवचो. पूण ऑफिशियली रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंयच्याच पॉलिटिकल कॅन्डिडेटाक आमी सपोर्ट दिवचे ना आनी खंयच्याच पॉलिटिकल आमी खंयचोच आमचो आरजीचो म्हणून कोण कॅन्डिडेट नासतलो. जर कोणाच्या दारार आरजीचो म्हणून कॅन्डिडेट जर कोण येता जाल्यार प्लीज तुमकां सांगपाक सोदता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो स्वताचो कॅन्डिडेट नासतलो. जर आमी खेळटले, आमी जेन्ना देंवतले तेन्ना व्हडले गेमीक देंवतले 2022 जे असेंब्ली इलेक्शन आहा तेच आमचे फर्स्ट इलेक्शन आसा. तेच्या पयलीं खंयच्याच इलेक्शनाक जावं ते आनी कसले इलेक्शन आतां नावेली पासून झेडपीआचो आमचे कॅन्डिडेट नासतले म्हणून. आनी कशें तुम्ही आता पार्टी अनाउन्स केले, पार्टी चलोवप इतकी इतिहास ना, फंड रेज करपा खातीर तुम्ही फंड कशे मॅनेज करतले? आता जे आमचे कॉर्नर मिटिंग्स जाता नाल्यार आमचे मिटिंग्स जाता ते सगळे पीपल फंडेड असता. जे आमचे बारीक बारीक गांवांत मिटिंग जाता ते पासून लोक रिफ्रेशमेंट पासून भुरगे धाडटा, तेचे कितें हॉल बूक करपाक जाय, कितें करपाक जाय ते लोक खंयच्यान आपूण पयशे काडटा, डोनेशन दिता आनी पीपल पावर्ड आसा. सो आमकां लोकांक वाडपाक पयशे नाका. आमी लोकांक 1,000 2,000 दिवपाचे ना, कित्याक आमी तांकां तेंचे फुडले लायव्हलीहूड तेंचे लायफ सेट करपाचे आसा. तेका लागून आमकां ते पयशे दिवपाची गरज ना. पूण जे एडमिनिस्ट्रेशनाक पयशे जाय ते आमचे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स आसलेले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले ते दितले. जे गोंयकारांक दिसता की ह्या चळवळीत तांकां हातभार लावपाक जाय जाल्यार ते आमी अपीलूय करतले. जेन्ना आमचे पॉलिटिकल पार्टी जातली, ऑफिशियल जातली तेन्ना आमी अपीलूय करतले आमकां डोनेट करपाक. सो भरपूरशे गोंयकार रेडी आसात पयशे दिवपाक आनी ह्या चळवळीत हातभार लावपाक. एक तुमकां क्लियर करपाक सोदता, आमकां भरपूर ऑफर येत आसा पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान, पॉलिटिशियना कडल्यान. पूण आमी कोणाच कडल्यान व्हडले जे माफिया आसा ते कोणाच कडल्यान आमी फंड घेयना आनी घेवचे बी ना. आमकां करोडांनी रुपया हे इलेक्शन जिखपाक नाका. आमकां चडांत चड आमी जर आमकां जर फूल इलेक्शन जिखपाक आमकां 3 ते 4 करोड पासून जर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी मोडपाक मेळ्ळे आमी इलेक्शन जिखतले. कित्याक आमकां गॅरंटी आसा आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसात, क्रांतिकारी आहा ते आपले पेट्रोल घालून आपल्या घरा कडेन जेवण जेवन ते लोकांच्या दारार वयतले. आमचे जेन्ना वाड्याचेर भुरगे आसता, इलेक्शनाचो एक फंडा सांगता, लोकांक जेन्ना चिंततात, भुरग्यांकूय सांगता जे भुरगे चिंततले की आमी इलेक्शन कशें जिखतले, 40 सिटां कशें जिखतले. तुमकां इतलेंच सांगता, तुमच्या वाड्याची आनी तुमच्या गांवची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घ्या. ऑटोमॅटिक गोंयची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती आरजी घेतली. तुम्ही चिंतू नाका दुसऱ्या गांवांत कितें जातले, दुसऱ्या गांवांत कोण वयतलो, दुसऱ्या गांवांतली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. तुमच्या गांवांतली तुमच्या वोटरांची रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोंयकारांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेया. ऑटोमॅटिक सगळे गोंयचे जे विलेजीस आसा ते कितले विलेजीस आसा त्या विलेजीतली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमॅटिक सेट जातली आनी ऑटोमॅटिक आमचो जो ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप जावपाक जाय, जी टीम डेव्हलप जावपाक जाय पळय ती जातली. सो इट्स नॉट अ बिग डील. ऑलरेडी आमच्या कडेन भुरगे आसा, फक्त ते आतां ऑर्गनायझेशन घालपाक जाय. आता अलायन्स जर करचे पडले जावं अलायन्स साठी गजाली जाल्यार तुम्ही कोणाकडे अलायन्स करतले काय इंडिव्हिज्युअल? ना, आमी इंडिव्हिज्युअल रावतले. आमी कोणाच कडेन अलायन्स करपाचे ना. बीजेपी, काँग्रेस आहा, वॉटेवर कोणूय येयलो म्हणून आमी अलायन्स करपा. आनी म्हाका गॅरंटी आसा की हे अलायन्स करपाची पाळी येवपाची ना. बिकॉज वी आर विनिंग 2022 इलेक्शन विथ बिग मेजॉरिटी.